खरें म्हणजे पायप पायप फुटपाचें कारण हे एम.ई.आर. कंपनी जी आसा, एम.ई.आर. कंपनीन अक्षरशः अख्ख्या आमच्या पेडणेच्यान जो रस्तो येयल्लो आसा तो पर्वरी पासून अक्षरशः लोकांची वाट लायलेली आसा. आणि पायपलायन फुटपाची आतां पायप जे घातलेले आसा हे फुटलेले आहात तेंचे कडेन एक्झिस्टींग प्लॅन जो आसलो पयलींचो वॉटर पायपलायन जी येयल्लेली आहा न्हू थंयच्यान वसनर आसून येयल्लेली आसा ती लेआउट प्लॅन आसता. हांगा ते आतां जे आमचे इंजिनियर जे आसा जावं ते PWDचे इंजिनियर जे आसात न्ही वॉटर पायपाचे तेंचे कडेन आतलो प्लॅन ना. तो प्लॅन एक्चुली हांगा तेंच्यांनी दवरूंक जाय आसलो आनी त्या प्रमाणे हे रस्त्याचें काम डिझायन करूंक जाय आसलें. तो प्लॅनूच ना हेंचे कडेन. आतां जालां कितें हेचेर कालच्यान तें काम करीत आसा. आनी एम.ई.आर. कंपनीन जे रस्त्याचें काम जे केल्लेलें आसा तुमी बारीक पळयात ते अनड्युलेशन जालां, रस्त्याचें व्हायब्रेशन जाता न्ही. आमच्या गोंयचे पद्दतीचे कामाचेर रबर सोलिंग आसता, तांबडे गुणे लायतात आमी आनी ताका परत चेंबर दवरून आमी रस्त्याचें काम करता. आनी हेका कितें केलां हे एम.ई.आर. कंपनी हांगा रबर सोलिंग करूंकूच ना. रबर सोल म्हणजे एटलीस्ट तेजें व्हायब्रेशन जावन तेजेर कितें तरी मातसो कॉम्पॅक्ट जावन कितें तरी पायप जे कोणाक जे आसा न्हू हे 40-50 वर्सां पयलींची पायपां ती फुटपाक हे शक्यता जायत नासली. काल JCBन ते फोडटाले, काल JCBन तेंचेर फुटोवंक ना, इतले ती पायपां घट्ट आसली. आतां एम.ई.आर. कंपनीन जो सर्वीस रोड जो दिल्लो आसा आयज ते इंजिनियर बी आसा आयज येयल्या. हे जर पयलीं इंजिनियर येयल्ले PWDचे स्टार्टींग पासून येयल्ले काम करता आसतना आयज आमी हेजो परिणाम आमकां आयज हो असो मेळला. आतां आमी हांगा येवन सांगता हांगा गोंयचो PWD मिनिस्टर कालच्यान येयला काय म्हणटा हांव. गोंयचो CM पयला हांगा आमकां उदीक ना कालच्यान उदक ना. खंयचो MLA हांगा येवन उबो रावन हांकां एनकरेज केला आनी खंयचे MLA किंवा मिनिस्टरान गोंयचे CMान येवन हांगासर 100 फावटी हांगा सगळे MLA मिनिस्टर जे वयतात आमकां खरोखर अशें दिसता न्ही हे येवन एसेंब्लीन भाशणां दिवन चल्ले पूण लोकांक जे प्रॉब्लेम जे जाता न्ही आयज पासून तांकां कळना. आतां आयज उदीक ना आयज कालच्यान ते आमचे PWD स्टाफ जो आसा गव्हर्मेंट स्टाफ हे गव्हर्मेंट स्टाफाक त्रास जाता. तेंची घरा कडेन भुरगीं बाळां आसात, तेंच्या घरा कडेन फॅमिलीक तांकां टायम दिवपाचो. आयतार तो काल शेनवार म्हणटकूच ते कालच्यान बिजी आहा ते आयज पासून बिजी आसा आनी आयज रातचे कितले पासून आसतले हें खबर ना. पूण गव्हर्मेंट आयज जे गव्हर्मेंट सामुग्री जी दिता ग्रेट क्लास 3rd क्लास दिता पायपाची हाडपाची पंप बी एक्चुली बरें दिवंक जाय. ते इंजिनियर स्वता उडोवंक शकना. हे गव्हर्मेंटान तांकां एक बजेट तयार करपाक जाय. कितें बजेट तयार करपाचें PWDची कामाक जी पायप जे आसा पंप जे आसा न्हू तांकां नंबर 1 पंप हाडून दिवपाक जाय. हेंचें कितें जाता जर 1 कोटीचो पंप हाडपाचो आसा न्हू हे कितें करतले 1 कोटी सँक्शन करून घेतले आनी 25 लाखाचो पंप हाडून दितले. हे असले PWDन आयज मिनिस्टर लेवलीन बसलेले आहा. म्हणून प्रॉब्लेम कितें जाता न्ही मुद्दम येता हेजेर आमकां उदीक 4-5 दीस नासले आनी आतां कितें जालां हांकां पायप खंयच्या एंगलान आहा तें खबर ना, खंयसून पायप येयला तें खबर ना. आतां म्हाका खबर ना कशें कितें जातलें तें. पूण PWD मिनिस्टर जर हांगा येता जर मशिनरी गव्हर्मेंट सगळी लायता जाल्यार कितें तरी प्रॉब्लेम सॉल्व जावं. बरें बाब म्हाका सांगा जेन्ना काल हे पायप फुटला आनी ताचेर उदक इतले वेस्ट जालां तांकां अजून हेचो सुटावो जावना की बाबा पायप खंयचें फुटला आनी खंयसून लीक जाता. पूण तरी तेंच्यांनी जशें तुमी म्हटलें की तेंच्यांनी अंदाजान एक पायप जबरदस्ती फोडला आनी ते पायप नवे घातलेले आसा. इतले घालून सुद्दां परत उदक लीक जाता आनी आयज कालच्यान ते आतां मेरेन परत काम चालू केल्लें आसा आनी आतां तेंचें काम तेंच आसा की पायप खंयचें फुटला पळय तें. हाचें म्हणणें की रातभर जर अशें तांकां पायप मेळना तर अशेंच ते खोदीत रावतले. पळय आतां हेजेर म्हणजे इंजिनियर हे आमचे नवे आसा तेंचे कडेन आउटलायन प्लॅन जो आसा न्हू पयलींचो उदकाचो पायप लायनीचो तेंचे कडेन प्लॅन ना. तेंची मिस्टेक ना, हांव तेंची मिस्टेक करूंक शकना. ते प्लॅन तेंचे कडेन ना. पयलींचे इंजिनियर जे आसले न्ही तेंच्यांनी लेआउट प्लॅन ऑफिसान दवरूंक जाय आसलो. आतां म्हापशेच्यान जे येयला करासवाड्यासून पायप लायन परवरी गेल्लेली आहा तेजो प्लॅन दवरपाचो आसता. खंयसर तेंचे कडेन प्लॅन ना. ते बाबडे असिस्टंट इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर कितें म्हूण करतले. पूण ताका लागून आयज जे पायप जे आसा हेजे पोंच्यान जर आतां हो तेंच्यांनी नॅशनल हायवे 66 केलो ना ते पोंच्यान जे पायप लिकेज जर आहा जाल्यार हे फोडचे पडटले. पूण हेका एम.ई.आर. कंपनी जे काम केलेली आहा न्हू खरोखरच हांव गोंयच्या लोकांक सांगता डुप्लिकेट काम केलेलें आसा. PWD मिनिस्टर तेजेर कांयच कारवाय करिना. आयज आमी इतके उलयता आनी इतके ते कानार मरे मारले तरी कळचें ना तांकां इंजिनियराक हांकां PWD मिनिस्टराक. PWD मिनिस्टर काल हांगा येवन रावोंक जाय आसलो. कित्याक लागून बार्देसाचे कमीत कमी सालिगांव म्हापसा शिवोले परवरी आल्दोना हे सायडीक उदक ना आनी आयज उदक ना म्हणटून उदीक एसेन्शियल जाल्लेलें आसा. मिनिस्टरांक कांय पडलेलें ना. बिस्लेरीचे उदीक ते हाडटले आनी पियेतले तांकां कांय प्रश्न पडलेले ना. पूण सर्वसाधारण जे लोक आहा हे सरकार जर सर्वसाधारण उदीक जर टायम टू टायम दिवंक शकना हे सरकार एक्चुअली जर बसपाची लायकीची ना. ते म्हणपाचें कारण कितें खबर आसा आमकां खरें उदक जर सरकार दिवंक शकना टायम टू टायम जाल्यार सरकार कसलो. आमदार म्हापशेचो आमदार येवन हांगासर इन्स्पेक्शन केलां पयलां तेंच्यांनी विजीट दिला हांगासर. पळय म्हापशेचो आमदार हांव म्हटलें
की जबाबदारीचे असेंब्लीन जे निवडून गेले लेजिस्लेटर बसतात ते हांगासून एक्चुअली वचोंक जाय आसलें. काल हेची ब्रेकींग न्यूज आसा, येदो व्हडलो न्यूज जाला की हांगा पायप बस जाल्लेले आसा आनी परत कितके लाखांनी उदीक जे इतले व्हांवून जे गेल्लेले आसा आनी ते उदीक आमच्या एक दोन तीन म्हयन्याक हे आतां नॉर्थ गोवा हेका बार्देस तालुक्यात उरता इतलें उदक व्हांवून गेल्लेलें आहा. पूण हेका लागून प्रोविजन करपाचें आसलें तांकां आतां बरें पायपलायन दियात. हे बेगींतल्या बेगीन करून तेंच्यांनी गव्हर्मेंट मशिनरी सगळी लावपाची आनी बेगींतल्या बेगीन काम करून दिवपाचें. हांव PWD मिनिस्टर हांगा येवपाक जाय, येवंक ना तो. हे जर तेच्या गांवांत जर फुटलेले तो येतो आसलो. तो गोंयचो मिनिस्टर निलेश काब्राल, तूं गोंयचो मिनिस्टर, तूं फक्त कुडचडचो न्ही, थंय बसून इन्स्ट्रक्शन दिवं नाका. हांगा यो तूं, तुका कळटलें हांगा कितें जाल्लेलें आहा तें. तरी अंदाजे कितले वाठारांत उदक ना आनी कितले ती उदक ना अशी म्हायती मेळिल्ली आसा आतां मेरेन? पयलीं आमकां उदक येयनासलें, ते पंप आमचो सारको ना म्हणून सांगताले ते. आतां हे पायप सारके ना, पायप फुटले. एक्चुली हेंचे पंप सारके ना. पंप जे आसा न्ही हे डुप्लिकेट दिता. हांव परत रिपीट करतात, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे आहा न्ही हे टेंडर काडटाना एक 5 कोटीचे पंप बसोवपाचो आनी 5 कोटीचे ते बसयतात ते. पंप 5 कोटीचो हाडिना, हाडटा 1 कोटीचो. डुप्लिकेट पंप हाडटा म्हणून ही प्रॉब्लेम जाता, म्हणून आमकां उदक मेळना. खरेंच जर BJPचे सरकार जर आसा न्हू सारकें, सरकार कोणाचो आसो, काँग्रेसचो आसो, कोणी आसो, पूण गोंयचे जनते कडेन उदकाच्या बाबतींत तुमी लोकांक रडों नाकात. म्हाका तुमचे कडेन उदीक आमी फुकट मागिना, पयशे फारीक करतात. ते दिसान दीस तुमी टॅक्स वाडयत आसता. सगळे टॅक्स तुमी उदकाचे वाडयतात. कमर्शियल टॅक्स हॉटेलकारांक त्रास जाता. तुमी कितले तरी रेटींग वाडयतात. त्या प्रमाणे तुमी लोकांक दियात न्हू, क्वॉलिटी दियात. उदकाची क्वॉलिटी पळोवंक गेल्या जाल्यार उदकाचें तांबडें उदक येता. ते म्हणटले आमी करिना म्हणटात, पूण उदीक हे फिल्टर सारकें करून दिना. असो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, कळ्ळें? उधर से हम लोग ने पानी छोड़ा सर ये मट्टी पानी आने के बाद ऊपर निकल गया साहब. उधर मट्टी था ना, उधर मट्टी था उधर डामर साहब ये पानी आने के बाद डामर ऊपर घुस गया. पहला हमारा कटिंग इधर तक था और 1 मीटर 1.5 मीटर था. बॉलर से किधर बॉलर से 1.5 मीटर था. हम लोग कॉलर पे नहीं डाले बॉलर ऊपर नहीं डालते साहब. नहीं वो बोल रहा है हम लोग उसमें नहीं डाले. हाँ वही बॉलर खूब लीकेज होते जाने को इधर आए ले भाई पानी थोड़ा बकेट से निकाल के इधर का थोड़ा मट्टी काट के आराम से. जनरेटर नहीं है, अजी हमारा ले भाई आने का ऊपर को बैठ Hello.